नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। साळगांवां रेंट बायकाच्या वादाक लागून बापूय पुताक शेप लायले। साळगांव पुलीस स्टेशनात दुबाविता आड कागाळ केली नोंद। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास आसा सुरू। वळवय महादेव भाट वाठारात लायटीच्या ट्रान्सफॉर्मराक पेटलो उजो। शॉर्ट सर्किट जाल्ल्या उजो लागला आसूं असो अदमास। वीज खात्याचे जाले सुमार 60 ते 70 हजारांचे लुकसाण। मोर्जे दर्यादेगेर उप्रासला घाणयारा उदकाचो प्रश्न। हॉटेलाचे घाणयारा उदक सोडटात दर्यांत। कासवाच्या प्रजातीचेर जाता व्हड परिणाम, सैमोग्याचो आरोप। गोंयांत व्हड प्रमाणात सरकारी नोकऱ्याचो घोटाळो जाल्ल्यान पोलिसांनी 2.41 रुपया परस चड फटवणूक केल्ल्याचे 27 गुन्हे केल्यात दाखल। कालीच्या ग्रामसभेत गाजलो गावातलो अर्दकुटो रस्तो। भाटकाराच्या आक्षेपाक लागून रस्तो उरला तशाच तसो। शाळेतूय चल्ला विजेच्या आपालिपाचो खेळ। वेंचणुके पुरतीच येता वीज, मागीर जाता गायब म्हणटात थळावे। भारतीय भाषांची जतनाय करप ही आसा काळची गरज। सध्याच्या डिजिटल युगात काय भाषा नानपैत जावपाचे आसा वाटेर, मुख्यमंत्र्यान उक्तायले मत। आता खबरो विस्तारान। साळगांव रेंट बायकाच्या वादाक लागून बापूय पुताचेर हल्लो करपाची घडणूक उक्ताडार आयली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण साळगांव वाठारांतल्या हॉटेल आयडिया सिएस्टा लागसर रेंट बायक भाड्याक दिवपाच्या वेव्हारा विशीं जाल्ल्या वादाक लागून कांय जाणांनी मंजीत नायक आनी महेश नायक हाचेर हल्लो केलो। तशेंच जिवेशी मारपाची धमकी लेगीत दिली। उपरांत मंजीत महेश नायकान साळगांव पुलीस स्टेशनात दुबाविता आड कागाळ दाखल केली। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। कालांगूट आसले गाडी दिवपाक गेल्ले एका फ्रेंडा, म्हणजे गॅस्टाक गाडी दिवपाक गेल्ले। सो म्हाज्या एकट्या फ्रेंडान म्हाका फोन मारून सांगलो की तेजे आनी एकट्या फ्रेंडाक मातशे झगडी जाता, ते लोक ते तुमच्या वाड्यावयले लोक येवन मारतात म्हणून। सो कितें जाल्यार मातसो प्रॉब्लम आसा पळय तेका आडय म्हणून आपूण येता म्हटलो। पूण हांव फुडें गेलो, जेन्ना थंयसर पावलो ऑन द स्पॉटार पावलो तेका मारतले थंयसर, तेन्ना तो सायडीक आसलो आनी तेका विचारलें क्या हुआ, म्हणजे भायलो तो, तेका सांगलें कितें जालें काय म्हणून। सो तो तोंडाला मारलो म्हणून आपण तेका कोणी मारले ह्यो दाखय, थोडे लोक आसले थंयसर, कोण आसले दाखय म्हणून। तितक्यान एकटो आमच्याच वाड्यावयलो आसलो थंयसर, हे कृष्णा केरकर म्हणून। सो तेणी म्हाका विचारलो तूं कित्याक येयला रे हांगासर, तुगे दादा समजता तुका? हांवें म्हटलें ना, म्हटलें हांव त्या फ्रेंडाक मारला तेका लागून येयला म्हटलें, तुका तुजे काय प्रॉब्लम ना। मागीर तो फुडें गेलो, मागीर इतक्यान तेणी आपल्या भावाक उलो मारलो, तेजें नांव दिलीप केरकर, आनी एकलो येयलो तेजो भाव राजेंद्र केरकर। ते येयले आनी मागीर म्हाका पयलीं मारपाक स्टार्ट जाले। तितक्यान मारून म्हाका सकयल उडलो, तोंडार मुठी मारली, नाकार फाटल्यासून मुठी मारली, आनी मागीर हे जालें, बेश्टे मारीत रावले आमकां। मागीर हे करून फुडें धांवन गेले, तेणें डॅडीक मारपाक स्टार्ट केलें। हांव अडोवपाक गेलो, मागीर म्हाका जमनीर उडयलो हेंच्यांनी, आनी खोट्यो बीन मारल्यो, पोटार खोट्यो मारल्यो, फाटीर खोट्यो मारल्यो, तकलेर फाटल्यान खोट्यो मारल्यो, आनी सकयल उडयलो। हांव सगळ्याक गाडयो भाड्याक दितालो। ते वाड्यावयले क्यू सिस्टम केला तेंच्यांनी, हांव तेंच्या क्यू सिस्टमाक नासलो। हांवें म्हटलें म्हाका नाका, हांव म्हटलें म्हाजो धंदो हांवूनच चलयतलो। ह्यो गाडयो म्हाका कॉलिंग येता, थंय हांव गाडयो दिता, थंय येता थंय किल्लोस करता, आमकां मारता। आतां म्हाका मारला पळय तेंच्यांनी मुठी मारून, बाबलो केरकर, कृष्णा केरकर, दिलीप केरकर आनी राजेंद्र केरकर, हेंचे हांवें कांय करूं ना, कांय ना, म्हाका बेश्टो हेंच्यांनी मारला। आनी वयता थंय झगडे करता, म्हणजे आमकां मारपाक, आमच्यो गाडयो दिवपाक दिना। हेजो पुलिसान हेंचेर मातशें स्ट्रिक्ट घेवचे कायदो हेजे कडेन। तू थंय रावलो, उबो रावलो? हांव उबो जालो, म्हाका कांयच खबरूच ना। हांव उबो रावलो गाडयेरूच, गाडयेर येयले तर म्हणजे मुठी मारल्यो, खोट्यो मारल्यो, आतां दोळो म्हाका दिसपाकूय हे जाता, आनी आतां छातयेनूय दुखोंक लागला मागीर। तुम्ही आता पोलीस कंप्लेंट दिली? पुलीस कंप्लेंट केलाय, आता पुलीस एक्शन कितें घेता ते म्हाका कांय खबर ना। आता पोलिसांनी कितें सांगला? पुलिसान अजून कांय सांगूंक ना म्हाका।
आता तो म्हणटा तो FIR बरयता म्हणा अजून काय आता कितें करतलो ते म्हाका काय खबर ना. मेडिकला गेल्लो मेडिकलाक गेल्लो म्हणजे प्रेशर बी वाडलेलो आहा म्हाका सांगल्यार रेस्ट घे म्हणून आमी रेस्ट घेतल्यार आमच्या पोटाचे भुरगे व्हडले कोण पळयतलो हे तर आमकां मारतात येतना. तुमची पहिली कितें पर्सनल एनिमिटी बीन पयलीं ते क्यू सिस्टमाक लागून हें जाल्लेलें आनी काय ना. सो इन्सिडेंट हो घडलो की आता ते रेंट बायक आता तुम्ही वाड्यान जे ते हे दादागिरी करून करतात पळय आणि त्यांना तुम्ही इनोसंट लोकांक तुम्ही आता ते मारून करता. आमच्याकडे फुटेज सुद्धा आहा त्याची तुमकां फुटेज आम्ही दितली ती. आता हांव कितें म्हणटा पुलिसांनी अजून पासून काय एक्शन घेवंक ना. आता तेंच्यांनी कशें कितें सेटिंग केलां खंयचे MLA जावं कितें जावं कसलें कितें सेटिंग केलां ते आमकां काय खबर ना. अजून पासून कांयच ना. पुलीस आमकां खाली बरोवन दी आनी हें दी आनी तें दी चालू आहा. सो म्हाजें एकूच म्हणणें कितें आहा पळय तें कितें आहा ते तुम्ही तांकां एक न्याय दिवचो. उत्तर गोंयांतल्या नामनेच्या मोरजे दर्यादेगेर सैमोगी आनी पर्यटकांनी गंभीर हुस्को उक्तायला. या वाठारात आशिल्ली कांय हॉटेलां घाणयाऱ्या उदक थेट दर्यांत सोडटात असो आरोप समाज वावुरप्यांनी केला. या घाणयाऱ्या उदकाक लागून ऑलिव्ह रिडली कासवाच्या प्रजातीचेर व्हड परिणाम जावपाक लागला. तशेंच व्हडा प्रमाणात ध्वनी प्रदूषण आनी रोशनाई लागून कासव दर्यादेगेर येनात अशें सैमोगीचें म्हणणें. देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान दखल घेवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटाव करचो अशी मागणी सैमोगींनी केला. Drain away sewage, and this obviously, as you all would have noticed, is within the no development zone of Morjem Beach, which per the CRZ regulations is classified as an eco-sensitive area where no construction whatsoever and no development activity can be permitted in terms of law. So this is outrageous because it means that the government, which is supposed to enforce the law, is turning a blind eye towards all these things. My only humble request is that our public representatives actually take their role seriously. If we have to constantly fight for stuff like this, how are they representing us? आम्ही आता 2-3 वर्षापासून पळयले आसतले की देर हॅव बीन लॉट ऑफ फायर क्रॅकर्स, लाऊड म्युझिक, फ्लॅशी लाईट्स विच आर बीन डिस्प्लेड. आता 2 महिने झाले टर्टल नेस्टिंगाचे ऑलरेडी सीझन चालू जाला. एक पासून टर्टल्स येवंक ना वागातोर बिचार. तेच तर पळोवंक जाल्यार ऑलमोस्ट लायक 12 ते 15 लास्ट इयर टर्टल्स येयलेले. बट वागातोर बिचार पळोवंक जाल्यार एकूय आतां पासून एकूय टर्टल येवंक ना. सो दीस इज व्हेरी सॅड फॉर अस. लायक वॉट टू से लायक आमचे गव्हर्मेंट आतां लेटरी करता ह्या डिपार्टमेंटाक त्या डिपार्टमेंटाक. बट ग्राउंड रियलिटी अजून पासून बेसिक तेंच्यांनी कांय वर्क करूंक ना. Beach is dirty. The fact that if you take a walk onto the shore, you will see that there are beach beds. As you can hear the noise right now. If you come here during the night time, there are like very bright lights. I work with conservation, I work with the State Biodiversity Board, and I can personally tell you from meetings that we have had together with the forest departments and other stakeholders like the tourism department and everything, all of these meetings appear to be futile. Simply because post the meetings, when discussions are held, wherein the tourism department on several occasions says, we are unaware of what is required by this particular endangered scheduled animal. So please tell us, because of your expertise, what we need to do. So then when suggestions are made that the beach needs to be clean, beach beds cannot be right down the beach, then it hampers the turtle from coming up. Bright lights will deter the females from nesting. When the hatchlings come out, they themselves get completely disoriented because of all different places where the lights are. Then they walk into parking lots. All these kind of things are very well understood. That these are the things that are not supposed to be done. These are the things that are not required on a place which is a very sensitive ecosystem. Which is then once again the place where the turtle is coming up to nest. Now the turtle, considering the turtle to be a flagship species, everything else by virtue of protecting the turtle nesting site also gets its protection. I am not at this point even going into the tourism aspect at all, which is then once again going to adversely affect the tourism industry. गोंयांत व्हड प्रमाणात सरकारी नोकऱ्याचो घोटाळो जाल्ल्यान पुलिसांनी 2.41 कोटी रुपया परस चड फटवणूक केल्ल्याचे 27 गुन्यांव दाखल केल्यात. मजगती फाटली सुमार 2 वर्सां जाली कॅश फॉर जॉब प्रकरणांतले मुखेल दुबावीत पुजा नायकाचेरय लोकांकडल्यान कोट्यांनी रुपया गुठलायल्याचो गंभीर आरोप आसा.
पळयात. पुलिसांच्या आंकडेवारींतल्यान दिसून येता की 2024 हे गोंयांतल्या नोकर घोटाळ्यांत सगळ्यात चड वर्सा आसा. तातूंत 26 केसी आनी 2.16 कोटी रुपया परस चड एकठांय जाल्लेय पळोवपाक मेळटा. चड करून ऑक्टोबर आनी नोव्हेंबरांत संघटीत भरती घोटाळे दाखयतात. 2025 वर्सा कितल्याशाच जाणांक अटक करून लेगीत फटवणूक चालूच आसा. 25 लाखांचो नवो खटलो सुरू आसा. वास्को, पणजी आनी दिवचल हे मुखेल हॉटस्पॉट जाल्यात आनी तातूंत 60% परस चड केसी आसात. फसवणूक करपी पुलीस, PWD, वीज, शिक्षण, संरक्षण ह्या खात्यांच्या नावांचो वापर करून 3री आनी 4थी श्रेणीच्या पदा खातीर अर्जधारकांक लक्ष केल्ल्याचेय अहवालांतल्यान दिसून आयला. 2 लाख ते 40 लाख रुपया मेरेन रक्कम आसा. जाल्यार चडशा प्रकरणांची चौकशी अजून सुरू आसा. अजून मेरेन केंद्रीय यंत्रणेची चौकशी जावंक ना. फाटले सुमार 2 वर्सां जाली गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता. जाल्यार कांय म्हयन्या पयलीं कॅश फॉर जॉब प्रकरणांतली मुख्य दुबावीत पुजा नायकान लोकांक नोकऱ्यो मेळोवन दिवपा खातीर आपणे एका मंत्र्याक 17 कोटी रुपया दिल्ल्याचे आरोप केल्ले. तशेंच मंत्र्याचे आनी अधिकाऱ्यांची नांवांय घेतिल्ली. ह्याच कॅश फॉर जॉब प्रकरणाचो विशय विधानसभेच्या सभाघरांत गाजलो. गोंयांत लोक सरकारी नोकऱ्यांच्या आशेन पयशे दिवन नोकऱ्यो मेळोवपाच्या हायसाक बळी पडटात. पुजा नायकानूय जायत्या जाणांक फटयल्यात खंय. वर्स 2019 ते 24 ह्या काळात पुजा नायकाच्या खात्यात 3.5 कोटी, घोवाच्या खात्यात 4.5 कोटी जाल्यार चलयेच्या खात्यात 13 लाखांचे ट्रान्झॅक्शन मेळ्ळा. पुजा नायकाच्यो आलिशान गाडयो आनी फ्लॅट जप्त केल्या. ताची किंमत 4 कोटीची आसा अशी जाप मुख्यमंत्र्यान ह्या फावटी विधानसभेत दिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आयतारा कालेच्या ग्रामसभेत साबार महत्वाचे प्रश्न चर्चेक आयले. चर्चेचो मुखेल प्रश्न म्हणल्यार कष्टी गांवचो रस्तो आनी शाळा आशिल्ली. भाटकाराच्या आक्षेपाक लागून वो पोर्तुगेज काळांतलो रस्तो अजून जायना अशें थळाव्याचें म्हणणें. तशेंच शाळेंत वेंचणुके वेळार विजेची जोडणी दितात मागीर गायब जाता. ह्या वातावरणांत भुरग्यांनी शाळेंत रावप कशें अशी जाप थळाव्यांनी ग्रामसभेत मागली. पळयात. आयतारा कालेच्या ग्रामसभेत साबार महत्वाचे प्रश्न चर्चेक आयले. चर्चेचो मुखेल प्रश्न म्हळ्यार कष्टी गांवचो रस्तो आनी शाळा आशिल्ली. कितलीशीच वर्सां जाली काले वाठारांत लोकांक डांबरीकरण रस्तो ना. भाटकाराच्या आक्षेपाक लागून हो रस्तो तसोच उरला अशें थळाव्यांचें म्हणणें. तशेंच गांवांतल्या शाळेंत अजून मेरेन सारकी वीज जोडणी ना. सरकार प्रत्येक वेंचणुकेंत हे शाळेंत 2 दीस वीज जोडणी दिता, मात उपरांत वीज गायब. भुरग्यांनी ह्या विजेच्या आपालिपा करपी शाळेंत शिकपाचें कशें? 1963 ही शाळा 2024 लेगीत अशें उरला ही एक खंतीची गजाल अशें थळाव्यांचें म्हणणें. ग्रामसभा आसलेली, ते ग्रामसभेचो आमचो कश्टी वार्ड जो आसा त्या कश्टी गांवाचो मेन प्रॉब्लेम म्हणल्यार रस्तो. जो पयलींचो पोर्तुगीज टायमाचो रोड जो आसा हो खंय तरी आतां प्रायवेट जाल्ले कडेन आसा. कसो जालो, कितें जालो आमकां खबर ना. आनी प्रायवेट जाल्या कारणान ते सायडीच्यान रोडा वयल्यान जे पयलींच्यान लोक यो वच करताले, पूण आतां जे कोण वयता तांकां खंय तरी थंगसर जो ओनर जो कोण आपण ओनर म्हणटा तो थंगसर तांकां आडयता. मागीर आमगे गांवचे लोक जे आसा हे खंय तरी तेणी खंय तरी एफर्ट घेतले आनी तेणी डॉक्युमेंटेशन काडले. डॉक्युमेंटेशना प्रमाणे आमी अजाप जाले की जो रोड तो भाटकार जो कोण आडयता हो रोड ऑलरेडी 1989 तार रोड जाले कडेन आसा. कॅडेस्ट्रल प्लॅन जे आसा पोर्तुगीज टायमाचे ते प्लॅनाचे ती शाळा लागले कडेन आसा. इतले आसून सुद्दां ते शाळेक आतां पयर झेडपी इलेक्शन जालें. झेडपी इलेक्शन गेल्ली प्रत्येक इलेक्शनाक 2 दिसा ते शाळेक लायटी कनेक्शन दिता गव्हर्मेंट. इलेक्शन जालें दुसरे दिसा लायटी कनेक्शन कट करता. हे झेडपी इलेक्शनाक सेम जालें. इलेक्शन जातकीर दुसरे दिसा लायटी कनेक्शन कट केलां. पूण ते भुरग्यांनी ते शाळेंत रावपाचें कशें? जेन्ना आमी ते शाळेंत शिकताले तेन्ना म्हाका अजुनूय याद आसा, हांव न्हू म्हाज्या फाटल्यान जे रावल्या ते सगळे मातसो त्याच शाळेंत शिकल्या. पळय त्या टायमार ते शाळेक सुमारे 2000 तरी स्क्वेअर मिटर जमीन शाळेची आसलेली. थंयसर भुरगीं खेळटाले, ग्राउंड आसलो, सगळे खेळटाले. पूण आयज 114 जर पळयलें जाल्यार 300 स्क्वेअर मिटर जागा शाळेची आसा आनी उरले सगळे ती प्रायवेट आसा. आनी ताका लागून तो प्रायवेट कोण ओनर जो आसा तो थंगसर शाळेक लायटी कनेक्शन दिना, उदका पायपलायन व्हरपा दिना. अशी सद्या ही दुर्दैव म्हणपाचें आमचें की 1963 हाजी भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना शाळा बांदलेल्यो तितूची ही एक शाळा जावन आसा, गांवां बांदली त्यो. आनी ती इतली पयलींची शाळा जावन सुद्दां तितून लायटी कनेक्शन ना. आतां हितून सीएम कितें करता नाल्यार सीएम खरो एज्युकेशन मिनिस्टर जावन आसा, डिपार्टमेंट तेजे अंडर आसा, तेणी खंय तरी हितून लक्ष घालपाक जाय आसलें. पूण तितून सीएम लक्ष घालना, ऑथॉरिटी उरले कोण आसा ते लक्ष घालना. ताका लागून सगळे लोकांक त्रास जाता. आनी दुसरे म्हणजे 2 एस्टिमेट स्ट्रीट लायटीचे पास जाल्ले आसा ते बेगींतल्या बेगीन जातले.
जो रस्तो आसा कश्टी टू आमी म्हणटा BNF प्लांट नाल्यार कोरगेली म्हणटा ह्या रस्त्याचो ऑलरेडी एस्टिमेट बी जाल्लो आसा रेडी आसा पूण थंय काही कारणास्तान जो पंचर एक भाटकार आपूण कंप्लेनी घालता आनी कंप्लेनी घालता आसतना तो रस्तो आपल्या प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणटा पूण पंचायत थंय सपोज ते पेपर डिटेल आहा ते पेपर काडून पळयतले आनी ते रस्त्याचे जाता तितले बेगीन काम पुरवती वयतले जो कोण ऑब्जेक्शन घातल्यार आमदाराच्या हात बांदून उरता डिपार्टमेंटाचे हात बांदून उरता पूण थंय पळोवपाक गेल्यार तो रस्तो आमी जे पेपर काडल्या त्या प्रमाणे जी प्रॉपर्टी आसा ती 1964 कडल्या भाटकारान कोणी घेतल्या पूण 1964 तो रस्तो सर्वे प्लॅनाचेर लागलो आसा कॅडेस्ट्रल प्लॅनाचेर लागलो आसा 17 तो सर्वे प्लॅनाचेर लागलो आसा आनी पंचायतीन तो 89 आनी 90 दोन फाटी तो रस्तो केल्लो आसा आनी पंचायतीन ब्लॅक टॉपिंग केल्लो आसा आनी तो रस्तो आसा तो इन 98 सर्टन पार्ट ऑफ रस्त्याचो 98 1608 स्क्वेअर मिटर हो कोण तरी पर्सनल आपल्या भाटकारान आपल्या नांवार करून घेतलो आसा कसो नांवार केलो कितें केलो ते पेपर मेळना अजून पूण म्हाका दिसता जो कॅडेस्ट्रल प्लॅनाचेर रोड दाखयता आनी सर्वे प्लॅनाचेर रोड दाखयता तो कसो आपल्या नांवाचेर करपाक शकता हें म्हाका तरी कांय इन्फॉर्मेशन ना ते पेपर कितें आहा ते काडून मागीर तेजे आमी डिटेल करतले आनी आमदाराक फुल्ली इन्शुरन्स दिल्या त्या रस्त्याक कितें ते आपूण पाठपुरावो करून घेतले. आणि स्कुलाची जी लायटीचे प्रॉब्लेम पळय स्कुलाची लायटीचे म्हणटे आमी आतां हालींच 22 जाल्ले आनी स्कुलाचो प्रॉब्लेम स्कूल आसा ते सर्वे प्लॅनाचे 63 डिमार्केट केल्ले आहा हेजी आसा कॅडेस्ट्रल प्लॅनाचे पण सर्वे प्लॅन 63 आहा ते बांदले आसा पूण आमची गव्हर्मेंट आसा जे इलेक्शना पुरते 2 दीस थंय लायट दिता आनी मागीर 2 दिसां उपरांत भाटकारान ऑब्जेक्शन म्हणून लायट काडटा पूण हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करूंक सोदतां आनी आज गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता आज ग्रामसभेक स्पेशली रेजोल्युशन अपॉयंट केल्लें आसा आमचे एज्युकेशन मिनिस्टरा धाडपाचें आनी गोंयचे CMा धाडपाचें आनी तशेंच स्पिकर आनी आमचे आमदार हे काय ते लेटर धाडपाचें ती लायट आहा ती परमनंट उरची कित्याक भुरग्यांचे भविती थंय शाळे वयल्यान जाता आनी तांकां लायट ना आनी सांगपा म्हणल्यार सोदता थंय लायटी फेसिलिटी ना गरम जाता फॅन ना लायट ना भुरगे लोकांनी एडमिशन करपाचेंय कमी केलां सरकारान तेजे निश्चित प्रयत्न करून थंय लायटीचें प्रयोजन करून दितले अशें म्हाका दिसता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. भारतीय भाषांची जतनाय करप ही काळाची गरज आसा अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलें. सद्याच्या डिजिटल युगांत कांय भाशा नानपयत जावपाच्या वाटेर आसा अशी खंत मुख्यमंत्र्यान चित्पावन ब्राह्मण संघ संमेलनाच्या उक्तावणा वेळार उक्तायली. पळयात. आयतारा पयले संवसारीक चित्पावणी भाशा संमेलनाचे उक्तावण जाले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हण ते संमेलनात हजर आशिल्ले. चित्पावन ब्राह्मण संघाच्या आदारान हे संमेलन घडोवन हाडिल्ले. भारतीय भाशांची जतनाय करप ही काळाची गरज आसा अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायले. तशेंच सद्याच्या डिजिटल युगात कांय भाशा नानपयत जावपाच्या वाटेर आसा अशी खंत मुख्यमंत्र्यान उक्तायली. भारतीय भाषांचे संवर्धन जावप ही काळाची गरज आसा आणि भारतीय भाषांचे संवर्धन हे सरकार करूंक शकना. भारतीय भाषेचे संवर्धन हे आमी भाषा उलोवपी लोकूच करूं शकता. आमी म्हणटा की कालांतरान खुबश्यो भाशा ह्यो ह्या डिजिटल युगात नश्ट जायत आसा कित्याक आमी आमची भाशा उलोवपा खातीर आमी लजता आनी तीच भाशा आमी आमच्या घरातूच उलयना म्हणून ती नवीन जनरेशनाक कळना आणि नवीन जनरेशनाक कळना आणि मागीर फुडें भाशा ती लुप्त जायत वयता. त्या खातीर कारण आमी पळयता की ह्या डिजिटल युगात सगळ्याच जाण आपल्या घरातूय बी इंग्लीश उलोवपाक लागल्यात. आई बाबा भुरग्या कडेन इंग्लीश उलयता. हांवें त्या गोंयांत थोडे अशे भुरगे पळयले ताका कोंकणी कळना म्हणटा तो. ताजे पेरंट्स सांगता ताका कोंकणी कळना म्हणटा तो. म्हणजे तुम्ही विचार करात आम्ही आमची मायबोली भाषा कोंकणी म्हणतात तर भुरग्याक कोंकणी कळना आसत जाल्यार ताजे संस्कार आनी कितें जातले. म्हणून हांव तुमचे सगळ्यांचे पयल्यात पयली अभिनंदन करता की चित्पावन भाशा हिका परत एकदा संवर्धन दिवपा खातीर तुम्ही केल्ले कार्य तुम्ही करीत असलेले कश्ट त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन. आणि ही भाषा तिची उदरगत आनीक मोठ्या प्रमाणात जावची ती नो डाऊट तुम्ही म्हणटा तशी लेखी रूपातूय असलेली जे ग्रंथ रूपात आणि तयार जावची व्याकरण रूपात तयार जावची सगळ्यांच्या पर्यंत जावची डे टू डे उलोवपाक ती येवची आणि जे रायटिंगांनी खूप मोठ्या प्रमाणात येवची आणि थोडीशी
म्हणजे ब्राह्मण समाज सोडून आमच्या सारख्या इतर लोकांकूय थोडी कळपाक लागली आनी म्हणजे सामान्य मनशांक ती कळपाक लागतली. होच म्हजो उद्देश, वेगळो कांय उद्देश ना. ज्या निमित्तान एकदा समजता पण ती उलोवपाक कठीण वता. ओके, आमी बरेचशे फावटी थोड्या जाणांक त्या भाशेंतल्यान उलयलो काय आपल्याक हिणयता अशें दिसता, बट तो हिणोवप असो न्ही, कारण त्या भाशेचो आदर आसा. आमी पेडण्यांतल्यान वचून जर हांव पेडणेकारान त्या भाशेन उलोवपाक लागलो जाल्यार तो ताका डिसरिस्पेक्ट दिसपाक जायना. वयल्यान ताका तो दिसपाक जाय की हय की आमच्याच सारको बाबा तोय उलयता जाल्यार दॅट शूड फील प्राऊड म्हणटा तशें. म्हणून म्हणजे त्याच हांगा पळय हेजेर म्हणपाक लागले जाल्यार थोड्या जाणांक दिसता की हांवें वायट उलयलें काय म्हणून ते. इट इज नो डाऊट की इट इज आपलेपणा जो आसा पळय तो व्यक्त करता अशें म्हणटा असो वता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. शारी भागातल्या जमीन सर्वेक्षणात दवर्ली दिकरपाल पंचायतीचो आस्पाव करपाचो निर्णय सरकारान घेतिल्ल्यान आयतारात जाल्ल्या ग्रामसभेत बोवाळ जालो. 10 वर्सां आदीं असो यत्न जाल्लो तेन्नाय लोकांनी विरोध केल्लो आनी आतांय पंचायत वाठारांतल्या भू सर्वेक्षणाक दवर्ली दिकरपाल नागरिकांनी ग्रामसभेत विरोध केलो. पंचायतीचे हक्क काडून घेवपाचे यत्न सरकार करता. गरजेची परवानगी दिवपाचे अधिकार फक्त सचिवाक दिवन कायदो दुरुस्ती केल्या. आता पंचायत क्षेत्राचो पालिका क्षेत्रात आस्पाव केल्यार हाचो सगळ्या नागरिकांचेर परिणाम जातलो अशें थळाव्याचें म्हणणें. The right of settlement land and records हाचे बाबतींत सर्वे करची म्हणून पब्लीक नोटीस येयले. सो त्या प्रमाण म्हाका ते हांवें ते खंयचे पेपर हें केलें आनी हांवें ते फायंड आउट काम केलें. आमगे बॉडी मिटींग जावना, कॅबिनेट मिटींग जावना, पूण लोकां पयले कॉन्फिडन्स घेवपाक आमी एक स्पेशल ग्राम सभा काडली. सो ती सर्वे कितें जावपा मे बी ती आमकां जाता आसली, इफेक्ट जातली आनी आमगे क्लोज टू द म्युनिसिपालिटी आहा ती. सो मे बी ती आमकां ट्राय करता आसतलें म्युनिसिपालिटी घालपाक. आनी जरी तर आमकां म्युनिसिपालिटी जर घाले जाल्यार म्हाका दिसता आमगे लोकां जावपा ना, कित्याक आमगे विलेजी आनी लोकां जायते भाशेन लोकां पंचांक जावं सरपंच मेळपाक सवलती मेळपा ना एक म्युनिसिपालिटी आनी तांकां डिफरंट हें जातलें. सो त्या खातीर आमी ही ग्राम सभा घेतली आनी ही ग्राम सभा लोकांनी सगळ्यांनी ओपोज केल्लो आसा. म्हाका दिसता हाजेर सरकारान खंयतरी लक्ष घालपाक जाय, कित्याक सगळ्यांतून सेक्रेटरी काम करूं कम्फर्टेबल कितें जाता तो ना जाल्यार हातूंत एटलिस्ट सरपंचा तरी ऑप्शन आसताली ते इन्कम सर्टिफिकेट मागीर दुटे. सो म्हाका दिसता हेजेर कितें तरी सगळे पंचायतीन कारवाय करपा जाय आनी हेजेर स्किमी करपा जाय. आसा तशें पद ते दवरपाक सरपंचाक रायट दिवपाक. जरी तो सगळो रायट सर्टिफिकेट गव्हर्मेंट सर्वंट ताका सगळी बाबतींत खबर आसता गांवची कोण कितें कितें तें सगळें. सो एटलिस्ट आमी एज अ सरपंच म्हणून बोर्ड मेळा कन्फर्म करता त्या प्रमाणे लोकांचे कितें काम करून दिता. आमगेले हिंगा ओपोज आहले सगळ्यांक लोकां गेले. सो ती म्हाका आतां एक आमी गेले तेवूय आमी ओपोज केल्ले आसा आनी फुडाराकूय आमगे आतां नेक्स्ट आमगे 24 बॉडी मिटींग कॅबिनेट मिटींग जाता म्हणटकीर 8 तारखेक परतून ग्रामसभा तेकूय आमी डिस्कशन करतले आनी गव्हर्मेंट फायंड आउट करतले हे सर्वे कित्याक खातीर कितें डिटेल सगळे. सो आमकां स्पश्टपणे लोकांक सांगपाक मेळटलें. मोर्जे तेमवाडो वाठारांतल्या दर्यादेगेर 15 कासवांनी सुमार 1600 तांतयां घातल्या. ही तांतयां सुरक्षीत दवरपाचें काम रान खात्यान सुरू केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या वाठारांत फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं कासव संवर्धन मोहीम यशस्वीपणान राबयतात. नमस्कार, आमी सध्या आसात तेमवाडा मोर्जी दर्यादेगेर आनी दर्यादेगेर हांगासर 1997 ह्या साला सावन कासव संवर्धन मोहीम यशस्वीपणान राबयली वयता. आतां पर्यंत हजारो सागरी कासव येवन हांगासर तांतयां घातल्यात आनी तातूंतल्यान 52 दिसांनी जी तांतयांतल्यान पिल्लां भायर सरतात ती मागीर समुद्रात सोडपाचो ही प्रयत्न बऱ्या पैकी राना खात्याचे अधिकारी म्हणात किंवा जे कर्मचारी असतात ताणें केली. अंदू हांगासर ह्या हंगामात आतां मेरेन 15 सागरी कासवान तांतयां घातलेली आसात. जवळ जवळ 1600 तांतयां 1600 पेक्षा चड तांतयां ह्या 15 सागरी कासवांनी हांगासर घातलेली आसा आनी ही तांतयां हांगासर जे कर्मचारी हांगासर 24 तास ड्युटी करतात तांणी सुरक्षीत दवरलेली आसा. पयलीं जेन्ना 2000 साला सावन मुखेलमंत्री म्हणून मनोहर पर्रीकर आशिल्ले त्यांनी हांगासर 500 चौरस मीटर जागा कासव संवर्धन मोहिमे खातीर आरक्षीत केल्ली आनी त्या जागेतूच हे
जी तांतयां आसा ती सुरक्षीत दवरपाची तांची येवजण आशिल्ली. पूण आतां जर आमी पळयलें समुद्राचें उदक दिसान दीस वाडत आसा. ज्या जागेन ती आरक्षीत केल्ली जागा थंय पर्यंत उदक सांठवता आनी थंय जर तें उदक सांठोवन जर ती तांतयां त्या वाठारांत दवरली जाल्यार ती तांतयां कुसपाची शक्यताय आसा. ताच्या दृश्टिकोनातून हांगासर जे कर्मचारी आसात, अधिकारी आसात, तांणी ती जागा बदलून पयलीं जी झोपडी आशिल्ली वयल्या वाठारांत ती झोपडी काडून थंयसर ही कांसव संवर्धन मोहिमेंतली जी तांतयां सुरक्षीत दवरपाचें काम ह्या कर्मचाऱ्यान केल्लें आसा. सरकारान हांगासर वेळोवेळी आश्वासन दितात की दर वर्सा आमी कांसव संवर्धन मोहिमेच्या वेळार जे साधन सुविधा आसतले ते उपलब्ध करतले. हांगासर बऱ्या पैकी एक अभ्यास केंद्र उबारतले अशें तांची घोशणा आसा. पूण आतां मेरेन कसल्याच प्रकारचे हांगासर येवजणे किंवा योजना ना किंवा अभ्यास केंद्रय तयार केल्ले ना. सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन हे अभ्यास केंद्र सुरू करण्या बरोबर जे जायते पर्यटक येतात आणि कासव कशी येतात, कितली तांतयां घालतात, मागीर तेतूंतल्यान कितली पिल्लां भायर पडटा आणि ती पिल्लां कशी उदकान वयता हाचो अभ्यास करपा खातीर जायते पर्यटक येतात. तांचे सोयी सुविधा हांगासर जावपाची गरज आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर. आयतारा केळशी ग्रामसभेत साबार विशयाचेर चर्चा जाली. मात बेतूल पोर्टाचो विशय बरोच गाजलो. थळाव्यांनी बेतूल पोर्टाक खर विरोध केला. तशेंच मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या हद्दीत आशिल्ल्या पोर्टाक काडून उडोवचो अशी मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत केली. या पोर्टाक लागून पर्यावरण आणि पारंपारीक नुस्तेमारी व्यवसायाचेर परिणाम जातलो अशें तांचें म्हणणें. 2019 CZMP प्लॅन ड्राफ्ट प्लॅन पट धाडला हो आमकां पयर थ्रू ईमेल येयला. ओके, फ्रॉम द PDO आणि ईमेल येयला आणि हेजेरी आमकां तो 14 तारखेक ईमेल येयला आणि इट इज ऑल अबाउट गोवा. बट जेन्ना आमी कावेलोसींग आमगेलो ड्राफ्ट प्लॅन तरी 2019 चोयल जाल्यार वॉट वॉज शॉकिंग वॉज इट इज शोन एज बेतूल पोर्ट. बेतूलाकू पोर्ट दाखयला आणि ऑपोजिट ऑल बेतूल इज कावेलोसी मोबो आणि ही एरिया आहा ती फूल एरिया इज शोन एज NPA मार्मुंगा पोर्ट ऑथॉरिटी which people have objected and we have rejected it completely that they should scrap because 2011 हो पोर्ट लिमिट आहा तो आसोना. 2011 हा पोर्ट लिमिट आसोना थिंगा तो काडलो because people have objected the satellite port and suddenly in this plan it has been shown. So it was very shocking. That's why we have convened a meeting. सगळे आमगेले फिशरमॅन, शॅक ऑपरेटर्स जावं वॉटर स्पोर्ट्स आणि लोकूय आमकां हिंगा पोर्ट नाका बेतलां. इवन दो इट इज नॉट इन आवर विलेज, इट इज ऑपोजिट. आमकां कितें नाका तें सांगलां. वी आर डिपेंडिंग ओनली ऑन ट्युरिझम. आणि दुसरें म्हणल्यार हे पाटी CZMP CRZ आमकां हो गेल ते पाटी फायनलायज कशी पयले ड्राफ्ट प्लॅनाक पब्लीक नोटिफिकेशन हियरिंग नोटिफिकेशन म्हणून धाडलें. हे पाटी कांय धाडला, एक ईमेल धाडला आणि दॅट इज टू सेक्रेटरी. आणि आज कितें जातलें ताका डेडलायन दिला 20 तारीख, आज 18 तारीख आमगे घेयली. बट अदर पंचायत हू हॅव नॉट ओपन द ईमेल्स और दे आर नॉट अवेअर, इट इज नॉट गुड. सो आमी हेचेर निशेध मारला. सो वी हॅव अपोज्ड एवरीबडी ऑल टुगेदर इन दीस ग्राम सभा सेइंग दॅट वी रिजेक्ट द बेतूल पोर्ट एंड द मुरमुंगा पोर्ट ऑथॉरिटी. सो दुसरो आनी एक मुद्दो आसलेलो म्हणल्यार तो स्ट्रे डॉग्स. दॅट village panchayat from last 1 year is working very hard because we had a lot of stray dogs, stray bite issues on the beach. Finally, after working along with the authorities, along with the NGOs, along with our dog shelter, we have minimized, and I can tell panchayat has been complimented by the Gram Sabha members that with our efforts, at least the dog bites has been almost zero. Last 6 months zale amka only dog bite asna karna येईल ना because आमी दोन पार्टी एक कडेन सुण्यांक जेवण घाताय. वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी and where dogs are being feeded, stray dog, beach side especially dogs are being feeded twice a day, 1 o'clock and 6 o'clock by one of our Gram Sabha members. आणि म्हाका दिसता other measures, sterilization केला आमी, vaccination कोताय, so that dog bite issue has been reduced almost to zero. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं। प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना। हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकातलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयांत हेज्या बद्दल लोकांक खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे नमस्कार. गोंयकारपण ह्या शब्दाक वेगळीवेगळी तासां आसात आनी इतलीं वर्सां हो शब्द आमच्या सतत कानार पडत आसा. तुमी जाण आसतले जवळ जवळ 60 वर्सां जालीं ओपिनियन पोलाक आनी ह्या ओपिनियन पोलाक तर गोंयकारपण हो विशय परतो परतो आमच्या कानार आदळिल्लो. ताजे नंतरय आमचो समाज, आमची भाशा अशा वेगवेगळ्या प्रश्ना संदर्भात आमी जेन्ना चर्चा करतात तेन्ना गोंयकारपणाचेर परत तो हॅमर करीत आसतात आमी शब्द. आनी आतां तर ताका एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन आयलां. म्हणजे गोंयकारपण अशें म्हणून राजकीय जे पळय आमचे फुडारी आहात ते सतत धोल वाजयत आसतात. हें गोंयकारपण म्हळ्यार कितें? हें गोंयकारपणान
समाज कितलो येता, वेगवेगळे आमचे पळय जे समाज आहा ते कितले येतात, आमची भाशा, आमची संस्कृती, आमचे समाजकारण, सोसायटी, ह्या सगळ्या विशयांचो आवाड घेवपी गोंयकारपण ह्या संदर्भात एक नवें पुस्तक आतां आयलां, गोवननेस अनबाउंड, एक्सप्लोरिंग डी कॉलोनियल एबंडन्स. आनी ताजे लेखक आज म्हजे बरोबर आहात, हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे बरोबर आसात फादर विक्टर फेर्रांव. फादर, नमस्कार. तुवें हें पुस्तक बरोवन एक गोंयकाराकय एक दोळे उक्ते करपाची एक संद दिल्या. सो म्हाका ह्या पुस्तका संदर्भात तुजे कडेन उलोवपाचें आसा. सो हें जें पळय कितें आहा, गोवननेस अनबाउंड, हाजो मातसो तूं व्याख्या करशी. हें कितें? गोवननेस हें उतर, ताचो कोंकणींतल्यान अर्थ गोंयकारपण. आतां गोंयकारपण एका ओडीन आमच्यान सांगूंक जायना कितें तें, सोंपोवंक जायना, एका उतरान जायना, ओडीन जायना. तातूंत जायतो आमचो इतिहास आसा, आमचे एस्पिरेशन्स आहा, आमचें दूख आहा, आमचें सगळें जिवीत आटापता. हें गोंयकारपण. आनी ह्या पासत unbound is a beautiful word. In fact, bound means closed. Yes. Unbound is something that is unbound, unclosed. These enclosed. गोंयकारपणाची व्याख्या व्हड, सगळे आवाट वेगेन घेवपी. गोंयकारपण एक सारकी येदे व्हडली सुर्या भशेन ताची किरणां सगळ्या फातरतात. सो असलें आमचें गोंयकारपण आमकां गोंयकार करता आनी आमचें गोंय करता. गोंय तर दुसऱ्यांक आनी कितें जायत. बरोबर. कोण भायले येतात ते न्हय गोंयकार जातात, ते आमचेच भाव. पूण ते गोंया कडेन ते सोयरीगतीन वावर जियेना. सारकें. आमची गोंयकारांची सोयरीगत गोंया कडेन आनी गोंय आमचे कडेन. हें गोंयकार सांगाता, गोंय घडटा आनी गोंयकारपण घडटा. सो ताजे फुडली वळ तुवें दिल्या, एक्सप्लोरिंग डी कॉलोनियल एबंडन्स. हें गोंयकारपण खरें म्हणल्यार एक वेगळेपण आहा. I was trying to study governance in the light of decolonial studies. म्हणजे जेन्ना गोंयकारांचेरूय जो पुर्तुगेजान शेक चलयलो, there was also colonization on Goa and Goans for 450 years. आमी संवसारांत सगळ्यान चड वर्सां colonized जाल्ली लोक वर्सां. आनी अशें आसतना लेट्स लूक एट what we have achieved under colonization. आमचें decolonial चिंतप is not about returning to some pristine past. जे प्युरिटी, प्युअर आमचें कितें प्री पोर्चुगीज गोंयकारपण आसलें, आमचें कितें तरी आसलें, नासलें न्हू. सारकें. पूण जेन्ना कॉलनायझर येयलो आनी कॉलनायझेशन सुरू जालें आनी तेन्ना डिकॉलोनियल स्टडीज संवसारभर आनी आमचे भारतीय आहा, होमी बाबा पोस्ट कॉलोनियल थिंकर म्हणटा तेका आमी, मुंबयकार पूण शिकयता अमेरिकान. आनी हो मनीस आमकां आनी दुसरे आहा जायते अशे वॉट हॅज हॅपन्ड टू अस आफ्टर कॉलनायझेशन एंड विथ कॉलनायझेशन असो अभ्यास जाता. आनी हो अभ्यास करतना म्हाका दिसलें होमी बाबा म्हाका मातशें कितें तरी लागीं हाडटा. मायमिसीस म्हण हा, मायमिसीस म्हणजे इमिटेशन. होमी बाबा कितें म्हणटा, मायमिसीस इज रेजिस्टन्स. हांव तुज्या भाशेन न्हेसता जाल्यार हांव तुका रेजिस्ट करूंक न्हेसता, तुज्या भाशेन जावंक न्हय. आय कॅन इमिटेट यू टू बिकम अनदर यू एंड अदर देन यू, टू बीट यू एट योर गेम. आनी ताका आमी मायमिसीस म्हणटा, मिमिक्री उतर येता. मायमिसीस करता आमी थोडें पोर्तुगेजाचें घेतलें, थोडें सोडलें, थोडें आमकां जाय तितलेंच घेतलें. आनी इट वॉज ऑल दॅट वी डिसायडेड. ओके. इट वॉज नॉट. सो तूं अशें म्हणना की पोर्तुगीज आयले, ताणें आमकां कॉलनायज केलें, ताजो पगडो आमचे तकलेर पडलो आनी तातूंतल्यान गोंयकारपण घडलें अशें तूं म्हणना. गोंयकारपण तांतल्यान घडोवन येयलें गोंयकाराचे एजन्सीन. ओके. सो आमकां जाय तशें आमी घडयलें, तांकां जाय तशें घडयलें. वी रिपर्पज्ड वॉट हॅपन्ड अंडर कॉलनायझेशन. ओके. कॉलनायझेशनान तांणी आपलो नेट मारलो, आपलो फोर्स मारलो, जायतें केलें, कन्वर्शन केलें, कोंकणीचेर अत्याचार केले आनी जायत्यो वस्तू घडल्यो अंडर कॉलनायझेशन. बट आमी गोंयकारांनी ताका एक पर्पज नवो दिलो, नवें दिशा दिलें. वॉट एवर हॅपन्स टू अस, वी नेवर वर विक्टिम्स. नायस. We have not
thought that we have lost something in the past. ओके We created गोंयकारपण. ओके आणि हे गोंयकारपण जल्मले निर्माण आयले, it became under colonial conditions. ओके And that's why something beautiful about Goans. ओके गोंयकारपण जे डिकोलोनियलिटी आहा, जी डिकोलोनियलिटी म्हणजे रेजिस्टिंग कॉलनायझेशन हय आहा, that is different from many communities and thinking in the world, scholarship. हो हो Even Argentinian scholar आमचो वॉल्टर मिग्नॉलो, जो आमकां चड लागीं जाता, कित्याक यू नो आर थॉट प्रोसेसीस आर लुझोफोनियन, नॉट एंग्लो सॅक्सॉनिक और इंग्लिश और फ्रेंच और जर्मन. आमचे चिंतप पण तूं लुसोफोनिया म्हणटा तेन्ना पुर्तुगीज कल्चराचो भाग जाता. कल्चराचो भाग येयला, हय तो घेता हांव. ओके. कित्याक घेता, म्हाका ताचेर म्हजेर प्रभाव जाला आनी म्हजें गोंयकारपण तातूंतल्यानूय मातशें दिश्टी पडलां ओके आनी गोंयकारपण वाडलें. आनी ह्या खातीर तो स्कॉलर म्हजें गोंयकारपण समजूंक मातसो आदार जाता. तसले ब्राझीलचे स्कॉलर आहा, आनी कोण आहाय. ओके Okay, what we have done, those who have studied, we have seen India only through the eyes of the British. We have seen India through the eyes of some maybe other Europeans. Correct. But it's important to see them through South American thinkers. आणि South American thinkers आमकां दुसरेंच कितें चित्र दिता. आतां डिकोलोनियल उतर तांचे, ओके आमचे ब्रिटीश आनी आमचे पोस्ट कोलोनियल. करेक्ट सो वी आर ऑल पोस्ट कोलोनियल पीपल. येस आतां पोस्ट कोलोनियल पीपल हॅव डिकोलोनियल लायफ. आमचें जिवीत डिकोलोनियल कशें जालें? आमकां एजन्सी आहा, वी आर नॉट ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री. आमी गोंयकार हॅव नॉट बीन ऑब्जेक्ट्स. ओके तूं म्हाका सांग, तूं जेन्ना ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री म्हणटा तेन्ना तूं इन्क्विजिशनाक खंय दवरता? तेंय हांव हाडटां. सी, गोंयकार ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्क्विजिशन म्हळ्यार हांव कशें म्हणटा, आज जो पळय कॅथलीक घडला, इज कॅथलीक ए बाय प्रोडक्ट ऑफ इन्क्विजिशन? नॉट नेसेसरली सो. ओके See, Inquisition only, once you become Catholic, only Inquisition comes into play. करेक्ट त्याच्या पयलीं Inquisition has no jurisdiction. करेक्ट डायरेक्टली तूं ताचो कायदो वाच आनी ताचो कायदो आमच्या कोंकणी भावांचेर आनी हिंदू तांकां लागलो ना. भावांचेर लागोंक ना. तो किरिस्तांव तांकां सारके ह्या भुमी कडल्यान तोडपाक ताणें इन्क्विजिशन हाडलो. भुमी कडेन तोडपाकशें हांव नको, त्यांनी कायदे हाडल्यात, ते थोडे हांवें अभ्यास केल्या. हय ते कायदे अशे की थोड्यो वस्तू आमी परते वयताले हय आमच्या पास्ट देवाशी, हय परते येताले तेन्ना करेक्ट आमचे पुर्वज, हय तांकां आडावपाक ते तशें केलें. केलें सारकें. सो दे डीड नॉट, यू नो वॉट आय से, our fellows could not resist Inquisition to a large level. Yeah. And yet there was resistance. कित्याक हांव म्हणटा, सी, वी आर नॉट ऑब्जेक्ट्स ऑफ पास्ट. करेक्ट कोणूच ऑब्जेक्ट ऑफ पास्ट जायना. म्हाका देखून एक पावटी राग बरें दिसना, राग वचून फोर्स्ड कन्वर्शन जालें आनी कितें जालें अशें उलोवपी. अरे आमची एजन्सी, आमचो फ्रिडम तुमी व्हरता. हय विवस आमचे इतले जाणटे क्रिस्तांव जाले, तांकां अक्कल ना, तांकां तकली ना, तांकां हाडले क्रिस्तांव केले अशें ना तें. ओके There was also an agency. करेक्ट. And that's why I want to see the agency differently. Agency जेन्ना हांव तुजे भाशेन जाता जाल्यार हांव तुज्या सारको न्हय. There is many scholars now, I am other of the same जायना. I am other of the other. I am other of the same म्हणजे कितें, एक चेडूं कालसांव घालता, हय but she wants to be the other of the same man. But I, as Christian or whoever गोंयकार with colonization, क्रिस्तांव एगडो न्हू गोंयकारामध्ये, पूण क्रिस्तांवपणूय never became same. Though Nespa art in same, आनी कितें site is same, music art in same, architecture same. It actually not same in my thought process. Okay. It is, there is this difference there. Okay. Portuguese will never say we are Portuguese. पूण म्हाका एक सांग, पोर्तुगीज इन्फ्लुएन्सान गोंयचो मनीस कॅथलीक जालो, ताणें आपली भाशाय सोडली, ताणें तांकां जाय तशी भाशा घेतली. हें तूं कशें पळयता? ना, आय डोंट एक्सेप्ट दिस स्टेटमेंट दॅट तांकां जाय तशी भाशा घेतली. सी, द पॉयंट इज
कोंकणी इवॉल्व्स. हय कोंकणी भास काळा आनी थळा प्रमाणे बदलल्या. हय तूं कोंकणी मुंगळूर वचून आयक. जायते फावटी म्हाका दिसता आमची आदली 16-17 सेंचुरी कोंकणी उदी करून शाश्टी तूं आनी हांव आमी कशें चेड हें उतर आसतालें. चलो न्हू वचो न्हू येता म्हणलें उतर आसतालें. हय हें आमी काण उडयलें. आमचे कोंकणी तूं आदी चोय थॉमस स्टिफनान बरयल्ली मेळटा खूब मेळटा. वी एंडेड आवर वर्ड्स विथ एन एनहॅन्सिंग वर्ड. बेंगलुरू म्हणत कन्नडा इट एनहॅन्सीस. करेक्ट. आतां तें उतर पडलें आमच्या काळार. ना मेंगलोर गेलो काणू न्हू गे न्हू ते म्हणटाय अजून. तेंको आहा एसो सारकें आमको गेलो. वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल with time and place language evolves. And language evolves, governance evolves. We are not frozen in time. आमकां कोणूय फ्रिजीन दवरूंक ना. We live with agency. म्हणटच जरी तर हांव एजंट ऑफ माय डेस्टनी गोंयकारपण हांवें घडलेलें म्हणजे म्हज्या पुर्वजांनी घडलेलें आनी तेंच हांवें आपणायलें एज आय ग्रो अप विथ माय कम्युनिटी वेदर हिंदू कॅथलीक मुस्लीम हूएवर इन गोवा क्रिएट गोंयकारपण. आनी हे गोंयकारांक परत म्हाका प्रश्न मनान पडटा तोच. पुर्तुगीजांनी 450 वर्सां आमचें राज्य केलें. विशेशता आमचो जो पळय पोन्नो पळय हें आहा पोन्नो पळय जो गोंयचो भाग आसा ताजेर जुन्या काबिजादी म्हणटा ताका. सो थंय जी पळय कितें कल्चर पळय जें डेवलप जालें हें म्हणटा दीस वॉज रेजिस्टींग द पोर्तुगीज रिजीम रेजिस्टींग द पोर्तुगीज. हांव तेंच म्हणूंक सोदतां. तें आनी दुसरें सी द होल पॉयंट इज गव्हर्नन्स वी कॅनॉट क्लेम दॅट सी इट इज समवेअर इन बिटवीन. इट इज नॉट लेट्स से इंडियन in the fullest sense. Yes. And also Portuguese in its full terms. Yes. It is somewhere in between. Okay. And in betweenness is very, very important. This is hybridizing. Yes. This is where again Homi Baba talks about hybridizing. I have hybridized. I have not really imitated the colonizer. I have become something else. Yes. I am not really, as a Goan, we are in between people. And in between people, therefore we have definite identity. We cannot, आमचे ओपिनियन पूल ताचेर दवरलो. आयडेंटिटी तूं परत म्हणटा वेगळेपण हें पळय जें कितें आयडेंटिटी पळय गोंयची आहा ती पोर्तुगीज इन्फ्लुएन्साक लागून जालें ना. नाजाल्यार आमी कितें तर आमी शेजारचे जे पळय कितें सावंतवाडी आनी कुडाळ बिडाळ आहा कोंकण तांचे आनी आमचे जाल्यार डिफरन्स कितें पोर्तुगीज जरी येवंक नाशिल्लो. I admit that. That's why we are in between म्हणटा हांव. It is never closed. We were never, see, one important issue we must understand, our decoloniality and decoloniality, let's say, of Hindutva. Yes. Decoloniality of Hindutva is आमचे पुर्तुगेजान कोणे शेक केलो ब्रिटिशान they ruled over us and what they did we have lost something in the past. Yes. There is a past that is lost. Correct. So therefore, I need to lose all my life recovering what has been lost. In this case of Goans, we don't have that much tension that something has been lost in the past. Okay. What we have done with colonization, we are taking forward. बरें. We are giving a future. वो तुजो मुद्दो हांवें घेतलो अशें धरया. देन टीबी कुन्ना कडेन तूं कसो पळयता डिकॉलोनायझेशन ऑफ गोवन्स. टीबी कुन्नाचेर म्हजो एक चॅप्टर आसा. व्हेरी नायस. सो हांवें आमी हेका लायली आहा. टीबी कुन्नाचेर म्हजी टिका आहा. ओके. म्हजी 2 पुस्तकां आहा गोंयकारपणाचेर दोनूय हेचेर म्हजी टिका आहा ती टीबी कुन्नाचेर. हय. म्हणजे एक्सेप्ट वॉट ही सेज एज वेल एज क्वेश्चन वॉट ही सेज. येस. फर्स्ट ऑफ ऑल सो टीबी कुन्ना म्हणटा डिनॅशनलायझेशन ऑफ ऑल गोवन्स. येस. by Portuguese. Yes. He brings an idea of nationalization, yes, which is born in the 19th century. Correct. And imposes on us. And ते फसकेंतल्यान त्या हारशांतल्यान आमकां पळयता. आतां he failed to see, that we have Goanized ourselves. आमचे गोंयकारपण तेणें विसरलो तो. This is where I have problem with. So तूं म्हणटा की आमचें गोंयकारपण नॅशनलायझेशना परत व्हडलें. Oh,
म्हाका So तरी this is a new व्हरतें. point. Yeah, nice. म्हाका तें व्हरतें कित्याक हांव आय एम नॉट एंटी नॅशनल. आमचें नेशन इम्पॉर्टंट, Yeah. पण हांव ह्या नेशनाचे विविध डायवर्सिटीन गोंयकारपणूय तितलेंच जोडटा, तितलेंच व्हडटें, तितलेंच इंडियन गरीब जाता इंडिया इफ गोंयकारपण इरेज जाता जाल्यार. सो गोंयकारपण आमच्या डायवर्सिटीचे केदें व्हडलें, आय मे से इट इज अ पर्ल ऑन द Yes. एक बरें पर्ल माथ्यार आमच्या आवयच्या. हय. हें गोंयकारपण तर आमी सांडलें जाल्यार इतलें तरी इंडिया गरीब जावपाचें. देखून तूं गोंयकारपण म्हणटा तें अशें की राखपाचें. तूं म्हणटा आमचे पळय जो कितें भारत देश आहा ताजें नेहरूनी तशें म्हणलं न्ही. गोंयकारपण म्हळ्यार आमचें बरें एक कळ्ळें तुका, एक आमचे पळय पोलार पळय ती खळी पडटा तशें तितलें सोबीतकाय आमचें तें गोंयकारपण म्हणून ताणें म्हणलें न्ही गोंयाक आमी ओपिनियन पोल दिवया, तांकां वोटींग करपाचो रायट दिवया, ते खंय वचपाचें, कारण तांकां एक वेगळी संस्कृती आसा. दॅट्स वॉट ताका आमी गोंयकारपण म्हणटाय. आमचें हें वेगळेपण आहा, आनी हें वेगळेपण इज नॉट टू डू विथ द पास्ट. इट इज समथींग दॅट इज रिजिलियंट. आमी एडॅप्ट जाता, आमकां दूख आहा तें आमी घेता, फुडें येता. वी हॅव नो फायट with time. Have you noticed that? आमचे सुसेगादपण म्हणून कितें? We are not fighting with time. We are not running with time. We are not racing against time. आमी सार इतले We embrace time. आमी इतले फुलफील आसात, आमी इतले भरिल्लो कोळसो कशे आहात की आमकां बरें सुशेगादपणान आमकां जीवन सारप म्हळ्यार आमचें गोंयकारपण. We are not. बरें म्हाका आतां पळय सुशेगाद आमचे गोंयकारपणान खूब पैलू आहात, खूब ताचे तास आहात. एक लँग्वेज येता, एक आमची संस्कृती येता, एक आमचो भेस येता, एक आमचें जेवण येता. तूं हातून भितर सगळ्यान गोंयकारपण सर्वश्रेश्ठ कितें म्हणटा? सगळ्यो गोंयकारपणाच्यो दिका आहाय न्हू, पार्ट्स or aspects, they are very, very important. I don't like, even in my writings, you will not find me hierarchizing. I like to look at it on a vertical, not on a vertical scale, but a horizontal scale. हॉरिझॉन्टल स्केल पळयता हांव तेन्ना सगल्यांक वर्टिकल केलें न्हू, हो वयलो तो दुसरो तो तिसरो वयर सकयल जाता. आतां वेन वी लूक एट इट ऑन अ हॉरिझॉन्टल scale, we are walking together, we are growing together, we are living together. The embrace is big. And ह्या पासत I like to put everything as equal. Even my जेवण काडलें आनी कितें केलें जाल्यार कितें तरी गोंयकाराक गाव जाता. म्हजी कोंकणी भास मातशें दुसरे भाशेन केली आनी कितें केली जाल्यार इल्लें तरी दूख जाता. सो इन माय बुक ह्या बुकान पयलो पार्ट आहा, 3 भाग आहात. फर्स्ट पार्ट इज टॉकिंग अबाउट गोवन्नेस. Yes. And describing it, thinking it in dialogue with decolonial theories. Yes. जो theories निर्माण जाल्यो आनी decolonial life has come in different societies. Correct. Even us in India we have Hindutva, which is a decolonial option. Yes. We can have other options, and governance is another option. So under decolonial life we have others also across Argentina. They want to go to their primeval colonized glorified life. Yes. So then I am also contesting that. What I am trying to present, Goenkarpon is something that is not returning to a past to give a future to that lost past. Goenkarpon is a forward thrust. ओ मुखार वयता. तुका म्हज्या क्वेश्चनाक तुवें जाप दिलो ना. म्हाका जाय तूं खंयचे आमी पळय 4-5 पयले एलिमेंट्स घेतात गोंयकारपणाचे, तातूंत पयली येता लँग्वेज तुज्या हातून. हांव तेंच सांगना न्हू, आय डोंट पुट इट ऑन हायरार्की. If you want, I will talk about language. I did speak about language in this book. I have 7 chapters only on Konkani. 7 chapters. And how Konkani आमी मातशे गरीब केली गोंयांत, आनी ताचे लागून गोंयकारपणूय गरीब जालें. सी म्हज्यान कोण कोंकणी उलोवपा जायना. कोंकणी उलयतलो, तोंड इतलें बंद करूंक जाय, जिबेक म्हजे दांत लागोंक जाय आनी सुस्कार करूंक जाय. सो देर इज फोनॉलॉजी. वेर इज द फोनॉलॉजी? आमी फकत स्क्रिप्टॉलॉजी घेवन बसले. आमी कोंकणीक स्क्रिप्टोसेंट्रीक थिंकींग केलें. कोंकणी म्हणल्यार एक स्क्रिप्ट जाली. न्ही पूण बरोबर आमकां पोर्तुगेजांनी रोमी दिली न्ही, आमकां पोर्तुगेजांनी माफ कर, आमकां पोर्तुगेजांनी रोमी दिली. आमची निजाची देवनागरी सांबाळप, तें फाटलें वजें काडून पेल्यान घालप, हें कर्तव्य नाशिल्लें, ही लागणूक नाशिल्ली आमची. ते हांगा गोंयान भितर रोमी, कर्नाटकान ते कानडी घेवन गेल्यात. दीस इज पास्ट. आमी जर मुखार वतले जाल्यार आमी देवनागरी घेवन मुखार वचपाक जाय आशिल्लें. हें तुमकां दिसना? म्हाका तशें दिसना. बरें सांगता. ओके. सी आय एम फॉर प्लुरालिटी ऑफ कोंकणी. ओके. And see why? Because I am
looking for a loss ओके of the future, not of the past. Huh? Yes. Suppose Devanagari is only one language, script. हय Then what happens? हय There are many people who go away from Konkani. ना पूण त्या आतां पासून आतां सगळ्यांक सांगाता की ना पूण आतांय गेले आतां जेन्ना हें पळय इंग्लीश जाय म्हणजे पळय एज्युटेशन चलतालें तातूंत मेजॉरिटी कॅथलिक्स आशिल्ले. सो हें जें पळय कितें आमचें पळय जें वजें आहा न्ही कोंकणी सोडून दिलें आमच्या लोकांनी. कोंकणी आमचें हांव फक्त कॅथलिकांक दोश दिना तितल्याच संख्येन हिंदूय आसात. सो हें जें पळय कितें गोंयकारपणाचें हें मेन तत्व जर आमी मानलें तूं म्हणटा हॉरिझॉन्टल जाय कितेंय सोड No, my way of putting it is मेन horizontal तत्व भाशा जर मानली आनी तें जर आमी सगळें सोडून दिलें जाल्यार फुडें वचपाचें कशें आमी. No, I am very optimistic. See, the more we are fundamentalist to one script. See, my contestation of scriptocentrism is linguistics. आमी कोंकणी गरीब कोत्ता आनी गोंयकारपणूय गरीब जाता. Our research is not just literature. Our research has to be on phonology. हांव तुका 3 शास्त्रां सांगता लिंग्विस्टिक्स. हय ओके पयलें हांव फॉनिक्स. हय म्हजो आवाज आतां कोंकणी उलयता तो हांवें म्हणलें आमी प्रार्थना करची. आमी प्रार्थना करची हांव बेंगोली उलयलो तुका कळटा. देर आर ऑर्डर ऑफ सावंड्स वे कोंकणी बिलोंग्स. करेक्ट तो अभ्यास नाका तो जायो. आमी तर स्क्रिप्टूच घेवन बसलीं मातशें. दुसरें आहा मॉर्फॉलॉजी. मॉर्फॉलॉजी म्हणजे तेज्या मॉर्फॉलॉजी मिन्स सावंड मेकिंग वर्ड्स. येस साउंड्स देन बिकम वर्ड्स. तो कोंकणीची उतरां वेगळी आहाय बेंगोली वेगळी मराठी वेगळी पूण आवाज शास्त्रांत भितर आहाय. पूण आतां मॉर्फॉलॉजी येता आनी मॉर्फॉलॉजी जातोच सेमेंटिक्स येता अर्थ येता. अर्थ जातोच ग्रामर येता. ग्रामर जातोच तुका आनीक येता कितें म्हणटा सेमियोटिक्स. सेमियोटिक्स म्हळ्यार कितें हांव थंय ल्हान आसलो तेन्ना मरे चितोणे वचोणे वेगळे बेतूल म्हणटाले बसीक रे कंडक्टर चितोणे वचोन तेका ग्रामर घालतून चितोणे वचोणे वेगळे बेतूल. There is no grammar. But still it is कोंकणी. आतां कोण आनी कितें म्हणटात नुस्तें ताल्ले बांगडे you know there is a special way of talking Konkani and that is another science called semiotics which ottota भास ottota beyond rules. So I have a book on बरं आनी एक इशू आहा म्हणटा आमचें धर्मांधता. ती धर्मांता खंयची आसूं मेनली आतां जर आमी जर म्हणलें हिंदुत्व हें हाजें पळय जें कितें प्रेशर आतां वाडटा ताजो गोंयकारपणाचेर परिणाम जाता. ताजो जाता कित्याक पूण गोंयकारपण म्हाका दिसता एक एंटीडोट टू दॅट प्रेशर. कित्याक गोंयकारपण सगल्यांक वेंगयता. गोंयकारपण तुका हिंदू म्हणिना म्हाका क्रिस्तांव म्हणिना तुका आनी कोण मुस्लीम म्हणिना. गोंयकारपण embraces and Goa embraces everyone. And unfortunately Hindutva makes divisions. ह्या बसत see Goinkarpon is not a return to the past, is very important. One that moves in the future. We have not lost the past. ओके आनी एक म्हजो क्वेश्चन आहा. अलेक्झांडर हॅन हो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हिस्टोरियन सोशल रिफॉर्मर किंवा सोशल बरे तरेन तज्ञ म्हणूं येता ताका आमी. ताणें जागोराचेर शिवोलेचेर खास करून जागोराचेर अभ्यास केला आनी तो म्हणटा की ताजें जें कितें मूळ तत्व आशिल्लें तें वचून आतां हळू ताजें हिंदूकरण जावपाक लागलां. विशेशता जागोर हो पयलीं एक सगळ्या धर्माच्या लोकांक सामावून घेवपी एक कला प्रकार आशिल्लो. इट वॉज ए कल्चरल इव्हेंट किंवा कल्चरल सम कायंड ऑफ ए अभिव्यक्ती. आज तो हळू जागोरिया करून देव केलो. ताका लागून जालें कितें की एक कॅथलीक घटक तातूंत पळय समरसून काम करतालो तो हळू पेल्यान वचपाक लागलो. सो हे तरेचे पळय जे हिंदुत्व जे पळय प्रेशर्स आसात ही गोंयकारपण काबार करता. कारण तो जागोर मागीर तशें जाल्यार गोंयकारपणाचो एक भाग आशिल्लो जो पन्नो जागोर सगळ्या मध्ये आणलो. हय आमच्या एसटी लोकांचो जागोर आहा. एक पुस्तक आहा सारकें एसटी लोकांचो वेगवेगळ्या जातीचे शिवोलेचो जागोर. आय हॅव सीन ते हॅन्स वर्क बॉट दॅट बुक. म्हणजे हांव सांगूंक सोदतालो की वी हिंदूआयज करप what exists जे भाशेन नॅशनलायज आनी हिंदूआयज एक कोत्ताय थिंग मातशें आमगे चुकी जाता. आनी स्लोली चुकी जावंक शकता गोंयकारपण आनी हिंदू एक मू. वी हॅव टू रेजिस्ट ऑल दीस. दीस इज इम्पिरियलिझम ऑफ अ कॉलनायझर नाका.
सारकें इम्पिरियलिझम ऑल्सो पोस्ट कोलोनियल फोर्सेस नाका नाका एक्झॅक्टली. आमकां इम्पिरियलिझम तूं नाका. फाटलें जें कितें घडलां तेंय बी तातूंतल्यान गोंयकारपण घडलां अशें तूं म्हणना. फुडली पळय जी प्रेशर येवपा तातूंत एक हिंदुत्वाचो प्रेशर आयलो तोय तूं नाका म्हणटा. पूण गोंयान गोंयकार उणो जायत चल्ला. लोक आमचे निजाचे भुरगे भायर वतात बिकॉज ऑफ लॉट मेनी फॅक्टर्स. ते भायर वतात आनी गोंयच्यान भायलो लोक गोंयान येवपाक लागला. आज गोंयची पॉप्युलेशन जर मूळ गोंयकारांची जर 7 लाख आसा जे खरे गोंयकार अशें मानले, आमची पॉप्युलेशन नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. साळगांवां रेंट बायकाच्या वादाक लागून बापूय पुताक शेप लायले. साळगांव पुलीस स्टेशनात दुबाविता आड कागाळ केली नोंद. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास आसा सुरू. वळवय महादेव भाट वाठारात लायटीच्या ट्रान्सफॉर्मराक पेटलो उजो. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्या उजो लागला आसूं असो अदमास. वीज खात्याचे जाले सुमार 60 ते 70 हजारांचे लुकसाण. मोरजे दर्यादेगेर उपरासला घाणयारा उदकाचो प्रश्न. हॉटेलाचे घाणयारा उदक सोडटात दर्यांत. कासवाच्या प्रजातीचेर जाता व्हड परिणाम. सैम मोग्याचो आरोप. गोंयांत व्हड प्रमाणात सरकारी नोकऱ्याचो घोटाळो जाल्ल्यान पोलिसांनी 2.41 रुपया परस चड फटवणूक केल्ल्याचे 27 गुन्यांव केल्यात दाखल. कालीच्या ग्रामसभेत गाजलो गावातलो अर्दकुटो रस्तो. भाटकाराच्या आक्षेपाक लागून रस्तो उरला तशाच तसो. शाळेतूय चल्ला विजेच्या आपालिपाचो खेळ. वेंचणुके पुरतीच येता वीज, मागीर जाता गायब म्हणटात थळावे. भारतीय भाषांची जतनाय करप ही आसा काळची गरज. सध्याच्या डिजिटल युगात काय भाषा नानपैत जावपाच्या आसा वाटेर. मुख्यमंत्र्यान उक्तायले मत. आता खबरो विस्तारान. साळगांव रेंट बायकाच्या वादाक लागून बापूय पुताचेर हल्लो करपाची घडणूक उक्ताडार आयली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण साळगांव वाठारांतल्या हॉटेल आल्डिया सिएस्टा लागसर रेंट बायक भाड्याक दिवपाच्या वेव्हारा विशीं जाल्ल्या वादाक लागून कांय जाणांनी मंजीत नायक आनी महेश नायक हाचेर हल्लो केलो. तशेंच जिवेशी मारपाची धमकी लेगीत दिली. उपरांत मंजीत महेश नायकान साळगांव पुलीस स्टेशनात दुबाविता आड कागाळ दाखल केली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. कालांगूट आहले गाडी दिवपाक गेल्ले एक फ्रेंडा, म्हणजे गेस्टाक गाडी दिवपाक गेल्ले. सो म्हाज्या एकट्या फ्रेंडान म्हाका फोन मारून सांगलो की तेजे आनी एकट्या फ्रेंडाक मातशे झगडी जाता, ते लोक ते तुमच्या वाड्यावयले लोक येवन मारतात म्हणून. सो कितें जाल्यार मातसो प्रॉब्लम आसा पळय तेका आडय म्हणून आपूण येता म्हटलो. पूण हांव फुडें गेलो. जेन्ना थंयसर पावलो ऑन द स्पॉटार पावलो तेका मारतले थंयसर, तेन्ना तो सायडीक घाल्लो आनी तेका विचारलें क्या वा, म्हणजे भायलो तो, तेका सांगलें कितें जालें काय म्हणून. सो तो तोंडाला मारलो म्हणून आपण. तेका विचारलें कोणी मारले ह्यो दाखय. थोडे लोक आसले थंयसर, कोण आसले दाखय म्हणून. तितक्यान एकटो आमच्याच वाड्यावयलो आसलो थंयसर, कृष्णा केरकर म्हणून. सो तेणी म्हाका विचारलो तूं कित्याक येयला रे हांगासर, तुगे दादा समजता तुका. हांवें म्हटलें ना, म्हटलें हांव फ्रेंडाक मारला तेका लागून येयला म्हटलें, तुका तुजे काय प्रॉब्लम ना. मागीर तो फुडें गेलो. मागीर तितक्यान तेणी आपल्या भावाक उलो मारलो. तेजें नांव दिलीप केरकर आनी एकलो येयलो तेजो भाव राजेंद्र केरकर. ते येयले आनी मागीर म्हाका पयलीं मारपाक स्टार्ट जाले. तितक्यान मारून म्हाका सकयल उडलो. तोंडार मुठी मारली, नाकार फाटल्यासून मुठी मारली. आनी मागीर हें जालें, बेश्टे मारीत रावले आमकां. मागीर हे करून फुडें धांवन गेले. तेणें डॅडीक मारपाक स्टार्ट केलें. हांव हाडोवपाक गेलो. मागीर म्हाका जमनीर उडयलो हेंच्यांनी आनी खोट्यो बीन मारल्यो. पोटार खोट्यो मारल्यो, फाटीर खोट्यो मारल्यो, तकलेर फाटल्यान खोट्यो मारल्यो आनी सकयल उडयलो. हांव सगळ्याक गाडयो भाड्याक दितालो. ते वाड्यावयले क्यू सिस्टम केला तेंच्यांनी. हांव तेंच्या क्यू सिस्टमाक नासलो. हांवें म्हटलें म्हाका नाका. हांव म्हटलें म्हाजो धंदो म्हाजो ओनूच चलयतलो.
ह्यो गाडयो म्हाका कॉलिंग येता थंय हांव गाडयो दिता थंय येता दोनी किल्लोस करता आमकां मारतात. आतां म्हाका मारला बेज्यानी मुठी मारून बाबलो केरकर, कृष्णा केरकर, दिलीप केरकर आनी राजेंद्र केरकर हेंचे हांवें कांय करूं ना कांय ना म्हाका बेश्टो हेंच्यांनी मारला. आनी वयता थंय झगडे करता म्हणजे आमकां मारपाक आमच्यो गाडयो दिवपाक दिना. हेजर पुलिसान हेंचे मातशें स्ट्रिक्ट घेवचे कायदो हेजे कडेन. तू थंय रावलो उबो रावलो हांव उबो जालो म्हाका कांयच खबरूच ना. हांव उबो रावलो गाडयेरूच. गाडयेर येयले तर म्हणजे मुठी मारल्यो, खोट्यो मारल्यो. आतां दोळ म्हाका दिसपाकूय हे जाता. आनी आतां छातयेनूय दुखोवंक लागला म्हाजे. तुम्ही आता पोलीस कंप्लेंट दिली पुलीस कंप्लेंट केलाय. आतां पुलीस एक्शन कितें घेता तें म्हाका कांय खबर ना. आतां पोलिसांनी कितें सांगला पुलिसान अजून कांय सांगूंक ना म्हाका. आतां तो म्हणटा तो FIR बरयता म्हणा अजून कांय आतां कितें करतलो तें म्हाका कांय खबर ना. मेडिकलाक गेल्लो म्हणजे प्रेशर बी वाडलेलो आहा. म्हाका सांगला रेस्ट घे म्हणून. आमी रेस्ट घेतला आमच्या पोटाचे भुरगे जाले कोण पळयतलो. हे तर आमकां मारतात येतना. तुमची पयली कितें पर्सनल एनिमिटी बीन? पयलीं ते तेकी सिस्टमाक लागून हें जाल्लेलें आनी कांय ना. सो इन्सिडेंट हो घडलो की आता ते रेंट बायक आता तुम्ही वाड्यान जे ते हे दादागिरी करून करतात पळय आणि त्यांना तुम्ही इनोसंट लोकांक तुम्ही आता ते मारून करता. आमच्याकडे फुटेज सुद्धा आहा त्याची, तुमकां फुटेज आमी दितली ती. आता हांव कितें म्हणटा पुलिसांनी अजून पासून काय एक्शन घेवंक ना. आता तेंच्यांनी कशें कितें सेटिंग केलां, खंयचे MLA जावं कितें जावं कसलें कितें सेटिंग केलां तें आमकां काय खबर ना. अजून पासून कांयच ना. पुलीस आमकां खाली बरोवन दी आनी हें दी आनी तें दी चालू आहा. सो म्हाजें एकूच म्हणणें कितें आहा पळय तें कितें आहा तें तुमी तांकां एक न्याय दिवचो. उत्तर गोंयांतल्या नामनेच्या मोरजे दर्यादेगेर सैमोगी आनी पर्यटकांनी गंभीर हुस्को उक्तायला. या वाठारात आशिल्ली कांय हॉटेलां घाणयाऱ्या उदक थेट दर्यांत सोडटात असो आरोप समाज वावुरप्यांनी केला. या घाणयाऱ्या उदकाक लागून ऑलिव्ह रिडली कासवाच्या प्रजातीचेर व्हड परिणाम जावपाक लागला. तशेंच व्हडा प्रमाणात ध्वनी प्रदूषण आनी रोशनाई लागून कासव दर्यादेगेर येनात अशें सैमोगीचें म्हणणें. देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारांत दखल घेवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटाव करचो अशी मागणी सैमोगींनी केला. Drain away sewage, and this obviously, as you all would have noticed, is within the no development zone of Morjim Beach, which per the CRZ regulations is classified as an eco-sensitive area where no construction whatsoever and no development activity can be permitted in terms of law. So this is outrageous because it means that the government, which is supposed to enforce the law, is turning a blind eye towards all these things. My only humble request is that our public representatives actually take their role seriously. If we have to constantly fight for stuff like this, how are they representing us? आम्ही आता 2-3 वर्षापासून पळयले आसतले की there have been lot of firecrackers, loud music, flashy lights which have been displayed. आता 2 महिने झाले टर्टल नेस्टिंगाचे ऑलरेडी सीझन चालू जाला. एक पासून टर्टल्स येवंक ना वागातोर बिचार. तेच तर पळोवंक जाल्यार ऑलमोस्ट लायक 12 ते 15 लास्ट इयर टर्टल्स येयलेले. बट वागातोर बिचार पळोवंक जाल्यार एकूय आतां पासून एकूय टर्टल येवंक ना. सो दिस इज व्हेरी सॅड फॉर अस. लायक वॉट टू से, लायक आमचे गव्हर्मेंट आतां लेटरी करता ह्या डिपार्टमेंटाक त्या डिपार्टमेंटाक. बट ग्राउंड रियलिटी अजून पासून एक पासून बेसिक तेंच्यांनी कांय वर्क करूंक ना. Beach is dirty. The fact that if you take a walk onto the shore, you will see that there are beach beds. As you can hear the noise right now. If you come here during the night time, there are like very bright lights. I work with conservation, I work with the State Biodiversity Board, and I can personally tell you from meetings that we have had together with the forest departments and other stakeholders like the tourism department and everything, all of these meetings appear to be futile. Simply because post the meetings, when discussions are held, wherein the tourism department on several occasions says, we are unaware of what is required by this particular endangered scheduled animal. So please tell us, because of your expertise, what we need to do. So then when suggestions are made that the beach needs to be clean, beach beds cannot be right down the beach, then it hampers the turtle from coming up. Bright lights will deter the females from nesting. When the hatchlings come out, they themselves get completely disoriented because of all different places where the lights are. Then they walk into parking lots. All these kind of things are very well understood.
that these are the things that are not supposed to be done. These are the things that are not required on a place which is a very sensitive ecosystem, which is then once again the place where the turtle is coming up to nest. Now the turtle, considering the turtle to be a flagship species, everything else by virtue of protecting the turtle nesting site also gets its protection. I am not at this point even going into the tourism aspect at all, which is then once again going to adversely affect the tourism industry. गोंयांत व्हड प्रमाणात सरकारी नोकऱ्याचो घोटाळो जाल्ल्यान पुलिसांनी 2.41 कोटी रुपया परस चड फटवणूक केल्ल्याचे 27 गुन्यांव दाखल केल्यात. मजगती फाटली सुमार 2 वर्सां जाली कॅश फॉर जॉब प्रकरणांतले मुखेल दुबावीत पूजा नायकाचेरय लोकांकडल्यान कोट्यांनी रुपया घुटलायल्याचो गंभीर आरोप आसा. पळयात. पुलिसांच्या आंकडेवारींतल्यान दिसून येता की 2024 हे गोंयांतल्या नोकर घोटाळ्यांत सगळ्यात चड वर्सा आसा. तातूंत 26 केसी आनी 2.16 कोटी रुपया परस चड एकठांय जाल्लेय पळोवपाक मेळटा. चड करून ऑक्टोबर आनी नोव्हेंबरांत संघटीत भरती घोटाळे दाखयतात. 2025 वर्सा कितल्याशाच जाणांक अटक करून लेगीत फटवणूक चालूच आसा. 25 लाखांचो नवो खटलो सुरू आसा. वास्को, पणजी आनी दिवचल हे मुखेल हॉटस्पॉट जाल्यात आनी तातूंत 60% परस चड केसी आसात. फसवणूक करपी पुलीस, PWD, वीज, शिक्षण, संरक्षण ह्या खात्यांच्या नावांचो वापर करून 3री आनी 4थी श्रेणीच्या पदा खातीर अर्जधारकांक लक्ष केल्ल्याचेय अहवालांतल्यान दिसून आयला. 2 लाख ते 40 लाख रुपया मेरेन रक्कम आसा. जाल्यार चडशा प्रकरणांची चौकशी अजून सुरू आसा. अजून मेरेन केंद्रीय यंत्रणेची चौकशी जावंक ना. फाटले सुमार 2 वर्सां जाली गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता. जाल्यार कांय म्हयन्या पयलीं कॅश फॉर जॉब प्रकरणांतली मुख्य दुबावीत पूजा नायकान लोकांक नोकऱ्यो मेळोवन दिवपा खातीर आपणे एका मंत्र्याक 17 कोटी रुपया दिल्ल्याचे आरोप केल्ले. तशेंच मंत्र्याची आनी अधिकाऱ्यांची नांवांय घेतिल्ली. ह्याच कॅश फॉर जॉब प्रकरणाचो विशय विधानसभेच्या सभाघरांत गाजलो. गोंयांत लोक सरकारी नोकऱ्यांच्या आशेन पयशे दिवन नोकऱ्यो मेळोवपाच्या हायसाक बळी पडटात. पूजा नायकानूय जायत्या जाणांक फटयल्यात खंय. वर्स 2019 ते 24 ह्या काळात पूजा नायकाच्या खात्यात 3.5 कोटी, घोवाच्या खात्यात 4.5 कोटी जाल्यार चलयेच्या खात्यात 13 लाखांचे ट्रान्झॅक्शन मेळ्ळा. पूजा नायकाच्यो आलिशान गाडयो आनी फ्लॅट जप्त केल्या. ताची किंमत 4 कोटीची आसा अशी जाप मुख्यमंत्र्यान ह्या फावटी विधानसभेत दिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आयतारा कालेच्या ग्रामसभेत साबार महत्वाचे प्रश्न चर्चेक आयले. चर्चेचो मुखेल प्रश्न म्हणल्यार कष्टी गांवचो रस्तो आनी शाळा आशिल्ली. भाटकाराच्या आक्षेपाक लागून वो पोर्तुगेज काळांतलो रस्तो अजून जायना अशें थळाव्याचें म्हणणें. तशेंच शाळेंत वेंचणुके वेळार विजेची जोडणी दितात मागीर गायब जाता. ह्या वातावरणांत भुरग्यांनी शाळेंत रावप कशें अशी जाप थळाव्यांनी ग्रामसभेत मागली. पळयात. आयतारा कालेच्या ग्रामसभेत साबार महत्वाचे प्रश्न चर्चेक आयले. चर्चेचो मुखेल प्रश्न म्हळ्यार कष्टी गांवचो रस्तो आनी शाळा आशिल्ली. कितलीशीच वर्सां जाली काले वाठारांत लोकांक डांबरीकरण रस्तो ना. भाटकाराच्या आक्षेपाक लागून हो रस्तो तसोच उरला अशें थळाव्यांचें म्हणणें. तशेंच गांवांतल्या शाळेंत अजून मेरेन सारकी वीज जोडणी ना. सरकार प्रत्येक वेंचणुकेंत हे शाळेंत 2 दीस वीज जोडणी दिता, मात उपरांत वीज गायब. भुरग्यांनी ह्या विजेच्या आपालिपा करपी शाळेत शिकपाचें कशें? 1963 ही शाळा 2024 लेगीत अशें उरला ही एक खंतीची गजाल अशें थळाव्यांचें म्हणणें. ग्रामसभा आसलेली ते ग्रामसभेचो आमचो कश्टी वार्ड जो आसा त्या कश्टी गांवाचो मेन प्रॉब्लेम म्हणल्यार रस्तो. जो पयलींचो पोर्तुगीज टायमाचो रोड जो आसा हो खंय तरी आतां प्रायवेट जाल्ले कडेन आसा. कसो जालो कितें जालो आमकां कांय खबर ना. आनी प्रायवेट जाल्या कारणान ते सायडीच्यान रोडा वयल्यान जे पयलींच्यान लोक यो वच करताले, पूण आतां जे कोण वयता तांकां खंय तरी थंगसर जो ओनर जो कोण आपण ओनर म्हणटा तो थंगसर तांकां आडयता. मागीर आमगे गांवचे लोक जे आसा हे खंय तरी तेणी खंय तरी एफर्ट घेतले आनी तेणी डॉक्युमेंटेशन काडले. डॉक्युमेंटेशना प्रमाणे आमी अजाप जाले की जो रोड तो भाटकार जो कोण आडयता हो रोड ऑलरेडी 1989 टार रोड जाल्ले कडेन आसा. कॅडेस्ट्रल प्लॅन जे आसा पोर्तुगीज टायमाचे ते प्लॅनाची ती शाळा लागले कडेन आसा. इतले आसून सुद्दां ते शाळेक आतां पयर झेडपी इलेक्शन जालें. झेडपी इलेक्शन गेल्ली प्रत्येक इलेक्शनाक 2 दिसा ते शाळेक लायटी कनेक्शन दिता गव्हर्मेंट. इलेक्शन जालें दुसरे दिसा लायटी कनेक्शन कट करता. हे झेडपी इलेक्शनाक सेम जालें. इलेक्शन जातकीर दुसरे दिसा लायटी कनेक्शन कट केलां. पूण ते भुरग्यांनी ते शाळेक रावपाचें कशें? जेन्ना आमी ते शाळेंत शिकताले तेन्ना म्हाका अजुनूय याद आसा हांव न्हू म्हाज्या फाटल्यान जे रावल्या ते सगळे मातसो त्याच शाळेंत शिकल्या. पळय त्या टायमार ते शाळेक सुमारे 2000 तरी स्क्वेअर मिटर जमीन शाळेची आसलेली.
थंयसर भुरगीं खेळटाले, ग्राउंड आसलो सगळे खेळटाले. पूण आयज 114 जर पळयलें जाल्यार 300 स्क्वेअर मिटर जागा शाळेची आसा आनी उरले सगळे ती प्रायव्हेट आसा. आनी ताका लागून तो प्रायव्हेट कोण ओनर जो आसा तो थंगसर शाळेक लायटी कनेक्शन दिना, उदका पायपलायन व्हरपा दिना. अशी सध्या ही दुर्दैव म्हणपाचें आमचें की 1963 हाजी भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना शाळा बांदलेल्यो तितूची ही एक शाळा जावन आसा, गांवां बांदली त्यो. आनी ती इतली पयलींची शाळा जावन सुद्दां तितून लायटी कनेक्शन ना. आतां हितून सीएम कितें करता नाल्यार सीएम खरो एज्युकेशन मिनिस्टर जावन आसा, डिपार्टमेंट तेजे अंडर आसा, तेणी खंय तरी हितून लक्ष घालपाक जाय आसलें. पूण तितून सीएम लक्ष घालना, ऑथॉरिटी उरले कोण आसा ते लक्ष घालना. ताका लागून सगळे लोकांक त्रास जाता. आणि दुसरे म्हणजे 2 एस्टिमेट स्ट्रीट लायटीचे पास जाल्ले आसा ते बेगींतल्या बेगीन जातले. जो रस्तो आसा कश्टी टू आमी म्हणटा BNF प्लांट नाल्यार कोरेगिरी म्हणटा ह्या रस्त्याचो ऑलरेडी एस्टिमेट बी जाल्लो आसा, रेडी आसा. पूण थंय काही कारणास्तान जो पंचर एक भाडकार आपूण कंप्लेनी घालता आनी कंप्लेनी घालता आसतना तो रस्तो आपल्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टी म्हणटा. पूण पंचायत थंय सपोज ते पेपर डिटेल आहा ते पेपर काडून पळयतले आनी त्या रस्त्याचे जाता तितले बेगीन काम पुरवती वयतले. जो कोण ऑब्जेक्शन घातल्यार आमदाराचे हात बांदून उरता, डिपार्टमेंटाचे हात बांदून उरता. पूण थंय पळोवपाक गेल्यार तो रस्तो आमी जे पेपर काडल्या त्या प्रमाणे जी प्रॉपर्टी आसा ती 1964 कडल्या भाडकारान कोणें घेतल्या. पूण 1964 तो रस्तो सर्वे प्लॅनाचेर लागलो आसा, कॅडेस्ट्रल प्लॅनाचेर लागलो आसा, 17 तो सर्वे प्लॅनाचेर लागलो आसा आनी पंचायतीन तो 89 आनी 90 2 फावटी तो रस्तो केल्लो आसा आनी पंचायतीन ब्लॅक टॉपिंग केल्लो आसा. आनी तो रस्तो आसा तो इन 98 हो सर्टन पार्ट ऑफ रस्त्याचो 98 1608 स्क्वेअर मिटर हो कोण तरी पर्सनल आपल्या भाडकारान आपल्या नांवार करून घेतलो आसा. कसो नांवार केलो, कितें केलो ते पेपर मेळना अजून. पूण म्हाका दिसता जो कॅडेस्ट्रल प्लॅनाचेर रोड दाखयता आनी सर्वे प्लॅनाचेर रोड दाखयता तो कसो आपल्या नांवाचेर करपाक शकता हें म्हाका तरी कांय इन्फॉर्मेशन ना. ते पेपर कितें आहा ते काडून मागीर तेचे आमी डिटेल करतले आनी आमदारान फुल्ली इन्शुरन्स दिल्या त्या रस्त्याक कितें ते आपूण पाठपुरावो करून घेतले. आणि स्कुलाची जी लायटीचे प्रॉब्लेम पळय स्कुलाची लायटीचे म्हणटे आमी आतां हालींच 22 पंच जाल्ले आनी स्कुलाचो प्रॉब्लेम स्कूल आसा ते सर्वे प्लॅनाचेर 63 डिमार्केट केल्ले आहा. हेजी आसा कॅडेस्ट्रल प्लॅनाचेर सर्वे प्लॅन 63 ते बांदले आसा. पूण आमची गव्हर्मेंट आसा जे इलेक्शना पुरते 2 दीस थंय लायट दिता आनी मागीर 2 दिसां उपरांत भाडकारान ऑब्जेक्शन म्हणून लायट काडटा. पूण हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करूं सोदतां आनी आज गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता आज ग्रामसभेक स्पेशली रेजोल्युशन अपॉयंट केल्लें आसा. आमचे एज्युकेशन मिनिस्टरा धाडपाचें आनी गोंयचे CMा धाडपाचें आनी तशेंच स्पिकर आनी आमचे आमदार हेकाय तें लेटर धाडपाचें. ती लायट आहा ती परमनंट उरची कित्याक भुरग्यांचे भवितव्य थंय शाळेवयल्यान जाता आनी तांकां लायट ना. आनी सांगपा म्हणल्यार सोदता थंय लायटी फेसिलिटी ना, गरम जाता, फॅन ना, लायट ना, भुरगे लोकांनी एडमिशन करपाचेंय कमी केलां. सरकारान तेजे निश्चित प्रयत्न करून थंय लायटीचें प्रोविजन करून दितलें अशें म्हाका दिसता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. भारतीय भाषांची जतनाय करप ही काळाची गरज आसा अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलें. सद्याच्या डिजिटल युगात कांय भाशा नानपयत जावपाच्या वाटेर आसा अशी खंत मुख्यमंत्र्यान चित्पावन ब्राह्मण संघ संमेलनाच्या उक्तावणा वेळार उक्तायली. पळयात. आयतारा पयले संवसारीक चित्पावणी भाषा संमेलनाचे उक्तावण जाले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हण त्या संमेलनात हजर आशिल्ले. चित्पावन ब्राह्मण संघाच्या आदारान हे संमेलन घडोवन हाडिल्ले. भारतीय भाषांची जतनाय करप ही काळाची गरज आसा अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायले. तशेंच सद्याच्या डिजिटल युगात कांय भाशा नानपयत जावपाच्या वाटेर आसा अशी खंत मुख्यमंत्र्यान उक्तायली. भारतीय भाषांचे संवर्धन जावप ही काळाची गरज आसा आणि भारतीय भाषांचे संवर्धन हे सरकार करूंक शकना. भारतीय भाषेचे संवर्धन हे आमी भाषा उलोवपी लोकूच करूं शकता. आमी म्हणटा की कालांतरान खुबश्यो भाशा ह्यो ह्या डिजिटल युगात नश्ट जायत आसा कित्याक आमी आमची भाशा उलोवपा खातीर आमी लजता आनी तीच भाशा आमी आमच्या घरातूच उलयना म्हणून ती नवीन जनरेशनाक कळना आनी नवीन जनरेशनाक कळना आनी मागीर फुडें भाशा ती लुप्त जायत वयता. त्या खातीर कारण आमी पळयता की ह्या डिजिटल युगात सगळ्यात जाण आपल्या घरातूय बी इंग्लीश उलोवपाक लागल्यात. आई बाबा भुरग्या कडेन इंग्लीश उलयता
हांवें त्या गोंयांत थोडे अशे भुरगे पळयले ताका कोंकणी कळना म्हणटा तो, ताजे पेरंट्स सांगता ताका कोंकणी कळना म्हणटा तो. म्हणजे तुम्ही विचार करात, आमी आमची मायबोली भाशा कोंकणी म्हणटात तर भुरग्याक कोंकणी कळना आसत जाल्यार ताजे संस्कार आनी कितें जातले. म्हणून हांव तुमचे सगळ्यांचे पयल्याच पयलीं अभिनंदन करता की चिंतपागत भाशा हिका परत एकदा संवर्धन दिवपा खातीर तुम्ही केल्ले कार्य, तुम्ही करीत असलेले कश्ट, त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन. आणि ही भाशा तिची उदरगत आनीक मोठ्या प्रमाणात जावची, ती नो डाऊट तुम्ही म्हणटा तशी लेखी रुपातूय आसतली, तिचे ग्रंथ रुपात आनीक तयार जावची, व्याकरण रुपांतल्यान तयार जावची, सगळ्यांच्या पर्यंत जावची, डे टू डे उलोवपाक ती येवची आणि ते रायटिंगांनी खूप मोठ्या प्रमाणात येवची. आणि थोडीशी म्हणजे ब्राह्मण समाज सोडून आमच्या सारख्या इतर लोकांकूय थोडी कळपाक लागली जाल्यारूच ती आनीक बरी जातली. म्हणजे सामान्य मनशांक ती कळपाक लागतली. होच म्हाजो उद्देश, वेगळो कांय उद्देश ना. ज्या निमित्तान एक एकदा समजता पण ती उलोवपाक कठीण वता. ओके, आमी बरेचशे फावटी थोड्या जाणांक त्या भाशेंतल्यान उलयनाका आपल्याक हिणयता अशें दिसता, बट तो हिणोवप असो न्ही, कारण म्हणजे त्या भाशेचो आदर आसा. आमी पेडण्यांतल्यान वचून जर हांव पेडणेकारान त्या भाशेन उलोवपाक लागलो जाल्यार तो ताका डिसरिस्पेक्ट दिसपाक जायना. वयल्यान ताका तो दिसपाक जाय की हय की आमच्याच सारको बाबा तोय उलयता जाल्यार दॅट शूड फील प्राऊड म्हणटा तशें. म्हणून म्हणजे त्याच हांगा पळय हेजेर म्हणपाक लागलो जाल्यार थोड्या जाणांक दिसता की हांवें वायट उलयलें काय म्हणून ते. इट इज नो डाऊट की इट इज आपलेपणा जो आसा पळय तो व्यक्त करता अशें म्हणटा असो वता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. शारी भागातल्या जमीन सर्वेक्षणात दवर्ली दिकरपाल पंचायतीचो आस्पाव करपाचो निर्णय सरकारान घेतिल्ल्यान आयतारात जाल्ल्या ग्रामसभेत बोवाळ जालो. 10 वर्सां आदीं असो यत्न जाल्लो तेन्नाय लोकांनी विरोध केल्लो आनी आतांय पंचायत वाठारांतल्या भू सर्वेक्षणाक दवर्ली दिकरपाल नागरिकांनी ग्रामसभेत विरोध केलो. पंचायतीचे हक्क काडून घेवपाचे यत्न सरकार करता. गरजेची परवानगी दिवपाचे अधिकार फक्त सचिवाक दिवन कायदो दुरुस्ती केल्या. आता पंचायत क्षेत्राचो पालिका क्षेत्रात आस्पाव केल्यार हाचो सगळ्या नागरिकांचेर परिणाम जातलो अशें थळाव्याचें म्हणणें. डायरेक्टर ऑफ सेटलमेंट लँड अँड रिकॉर्ड्स हाचे बाबतींत सर्वे करची म्हणून पब्लीक नोटीस येयले. सो त्या प्रमाण म्हाका ते हांवें ते खंयचे पेपर हें केलें आनी हांवें ते फायंड आउट काम केलें. आमगे बॉडी मिटींग जावना, कॅबिनेट मिटींग जावना, पूण लोकां पयले कॉन्फिडन्स घेवपाक आमी एक स्पेशल ग्राम सभा काडली. सो ती सर्वे कितें जावपा मे बी ती आमकां जाता हाली इफेक्ट जातली आनी आमगे क्लोज टू द म्युनिसिपालिटी आहा ती. सो मे बी ती आमकां ट्राय करता आसतलें म्युनिसिपालिटी घालपाक. आनी जरी तर आमकां म्युनिसिपालिटी जर घाले जाल्यार म्हाका दिसता ते आमगे लोकां जावपा ना, कित्याक आमगे विलेजी आनी लोकां जायते भाशेन लोकां पंचांक जावं सरपंच मेळपाक सवलती मेळपाना एक म्युनिसिपालिटी आनी तांकां डिफरंट हें जातलें. सो त्या खातीर आमी ही ग्राम सभा घेतली आनी ही ग्राम सभा लोकांनी सगळ्यांनी ओपोज केल्लो आसा. म्हाका दिसता हाजेर सरकारान खंयतरी लक्ष घालपाक जाय, कित्याक सगळ्या हातून सेक्रेटरी काम करूं कम्फर्टेबल कितें जाता तो ना जाल्यार हातून एटलिस्ट सरपंचा तरी ऑप्शन आसताली ते इन्कम सर्टिफिकेट मागीर दुटे. सो म्हाका दिसता हेजेर कितें तरी सगळे पंचायतीन कारवाय करपा जाय आनी हेजेर शिमुख करपा जाय. आसा तशें पद ते दवरपाक सरपंचाक रायट दिवपाक. जरी तर सगळो रायट सर्टिफिकेट गव्हर्मेंट सर्वंट ताका सगळी बाबतींत खबर आसता गांवची कोण कितें कितें तें सगळें. सो एटलिस्ट आमी एज अ सरपंच म्हणून वॉर्ड मेंबर कन्फर्म करता त्या प्रमाणे लोकांचे कितें काम करून दिता. आमगेले हिंगा ओपोज आहले सगळ्यांक लोकां गेले. सो ती म्हाका आतां एक आमी गेले तेवूय आमी ओपोज केल्ले आसा आनी फुडाराकूय आमगे आतां नेक्स्ट आमगे 24 बॉडी मिटींग कॅबिनेट मिटींग जाता म्हणटकीर 8 तारखेक परतून ग्रामसभा तेकूय आमी डिस्कशन करतले आनी गव्हर्मेंट फायंड आउट करतले हे सर्वे कित्याक कितें डिटेल सगळे. सो आमकां स्पश्टपणे लोकांक सांगपाक मेळटलें. मोर्जे तेमवाडो वाठारांतल्या दर्यादेगेर 15 कासवांनी सुमार 1600 तांतयां घातल्या. ही तांतयां सुरक्षीत दवरपाचें काम रान खात्यान सुरू केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या वाठारांत फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं कासव संवर्धन मोहीम यशस्वीपणान राबयतात. नमस्कार, आम्ही सध्या आसात ते